विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मांद्रे आजूचो व्हाळ ह्या सुवातेर आशिल्ल्या काजूचे बागायतीक उजो लागलो. उज्यान ह्या वर्साचे पुराय पीक नश्ट जाले म्हूण धनी सांगतात. काजूचे बागायतीचेर अवलंबून आशिल्ल्या ह्या लोकांचेर मोठे संकट आयला. धनी मदतीचो हात मागतात. आरडेक्सको खातीर मांद्रेच्यान विलास आरोलकर. ही आमची वर्साची पोडगी ते पोट दिवन पोटार ल्हान मारता तशें आमचे हे जाल्ले आसा. सारकी फुलं कशी भुरग्याक कशी आमी जपता तशें आमी हे काजी जपलेले आसा. त्या भुरग्याक कशी कुयदाद करता तशें आमी हे काजी केल्ले आसा. आमच्या पोटार कोणी ल्हान मारला आनी कितें तो देवूच जाणा. आमचें नुकसान करून सोडलें आमच्या काजीचें. आता 4-5 लाखांचे गेल्ले ते आमकां कितें मेळोंक जाय न्हू. साधारण कितले काजी जवळ आहे तुमचे? सादारण 5-6 गेले रोप्यांचे. सगळे लागताले? हय सगळे लागताले. सगळे लागा सगळे. आणि आता कसलो मोसम असा? फका पडल्यात काय काजू लागल्या? फका पडलेली जळून गेली. सगळे नुकसान झाले. निक्त जाताली हे. तुमका कशें कळ्ळें उजो लागलो तो? कोणी म्हणजे आमकां कोणी घरा लागीं येवन सांगले. कोणी दुसऱ्यान सांगले उजो पडला म्हणून. एकाक सुमार सांगले आमकां. आमी धांवून येयली उजो लागला म्हणून. उजो सारको पालवांक जायना जालो. आंगळ सारको हुलप येवंक लागलो. वाऱ्याच्या नेटान न्हू हुलप बसंक लागलो. मागीर हे फोन करून हांकां आपयले. तेंच्यांनी येवन ते मदत केली.